प्रितीच्या बाबून तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांची पयली चिट 19 ते 28 पर्यंत 19 to 28. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. जुवान बातिस्ताची गोवायकी. जुवांची गोवायकी ही. तूं कोण काय म्हूण ताचे लागीं विचारूंक जेन्ना जुदेवांनी याज्ञिकांक आनी लेवितांक जेरुसालेमांत पाठयले तेन्ना ताणें उक्तेपणी सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय. आनी तांणी ताका म्हणलें, कितें तर तूं एलिजा? ताणें तांकां म्हणलें, हांव एलिजा न्हय. तूं आमी रावता तो प्रवादी बी? आनी ताणें म्हणलें, ना. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, तूं कोण तर? आमकां पाठयल्यात ताका आमी कितें सांगचें? तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय? जुवान म्हणलें, इजाइयास प्रवाद्यान सांगून दवरलां, सर्वेस्पराची वाट नीट करात. असो ओराण्यांत एक ताळो बोब मारता, हो ताळो हांव. ताका फारिसेवांनी पाठयल्ले. तांणी ताचे लागीं आनीकूय विचारलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलिजा न्हय आनी प्रवादीय न्हय जाल्यार बाप्तिस्म कसो दिताय? जुवान परतिपाल केलो, हांव उदकान बाप्तिस्म दितां, हें खरें. पूण तुमी वळखो नासलोलो एकलो तुमचे मदें आसा. तो म्हजे उपरांत येतलो आनी ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावो ना. हे बेतानींत जोर्दानाचे पोलतोडी जुवान बाप्तिस्म दितालो थंय घडलें. प्रितीच्या बाबूणीनो, आमी आयज आयकता जुवान बातिस्ताची खबर. आनी भाव भयणीनो, हें शिवर्तमान आमी नातालांचे पयलीं आयकता. कित्याक जुवान बातिस्ताक देवान धाडलेलो जेजूची वाट सारकी करपाक. म्हणजे जेन्ना जेजू देवाचें उतर पोटगोड करपाक आयल्लो तेन्ना देवान जुवान बातिस्ताक वेंचून काडलेलो सगल्या आपल्या इस्रायली परजेक हें देवाचें उतर दिवपाक, तांची तयारी करपाक, जेजूचें उतर आयकोपाक. आनी आयज भाव भयणीनो, ह्या वर्साच्या 2ऱ्या तारखेर आमी हें जेन्ना देवाचें उतर आयकता, आमी ह्या उतराचेर आमी बारीक नियाळ करुया. देवान जुवान बातिस्ताक धाडलेलो जेजूची वाट तयार करपाक. आनी तो म्हणटालो, हांव जावन आसा ती तो आवाज, हांव जावन आसा तो ताळो जो आयजायस प्रवाद्यान बरयला, वाट करा सोरेस्पराची. आनी भाव भयणीनो, ह्या नव्या वर्सान आमी खूब निचो कोत्ता. पूण जुवान बातिस्ताक देवान धाडलेलो जेजूची वाट करपाक आमचें काम कितें? देवान आमकां ह्या संवसारान एका कामा पासत धाडला. आमी सजमता की आमी ह्या संवसारान उठ्ठा, आमचें जेवण कोत्ता, आमचें काम करता, दीस काबार जाता, न्हिदता, पोत्तून उठ्ठा. आयज सोनवार, फाल्यां आयतार, तेच्या उपरांत 2 दिसा उपरांत आमी सोमारा दीस उठ्ठले. जो कोण कामाक वता कामाक वेतलो, जो घरा आसता तो रांदतलो, जें आमचें सदांचें चलता तें चलतलेंच. आतां नवें वर्स आयलां, नातालां जालीं, आमी फुडलीं आतां आमी पास्कांक तयार जातलीं, ताचे उपरांत पुत्तून नातालांक तयार जातलीं. वर्साचे वर्सा म्हयने जायत वेतात आनी आमी आजून आमकां सजमणी मेळोंक ना, कित्याक आमी ह्या संवसारान आसात म्हणून. भाव भयणीनो, ह्या मोग देवान आमचो इतलो मोग केला. ताणें आपल्या एकल्या पुताक ह्या संवसारान धाडला आनी तो येवच्या पयलीं जुवान बातिस्ताक धाडलेलो ताजी वाट तयार करपाक. तेच भाशेन आमी जी जेजूची पाटलादार म्हणटा, खरेंच आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, ताजें उतर आमच्या काळजान रिगून रावलां, तें उतर आमी पाळटा. गरज आमकां ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक, दुसऱ्यांची वाट तयार करपाक. कित्याक जेन्ना आमी आमचें जिवीत जें देवाच्या उतरान रिगून रावलां, तें देवाच्या जेजूच्या उतरान भावार्थ धरून आमी तें आमचें जिवीत सारता,
तेन्ना आमी दुसरो लोक जो आमकां पळयता, जो आमकां आमचें जिवीत तांकां दिसता, तो लोकूय जेजूक आपलो सोमयान दोनी मानून पावतले. भाव भयणीनो, गरज आमकां आमी म्हणटा आमी खरेंच भावार्थी, आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, खरेंच आमी म्हणटा की आमी जेजूचे पाटलावदार. गरज आमकां कितें? फकत जेजू आमचे कडेन दवरपाक, आमच्या घरान, आमच्या इग्रोज मातयेन आमी फकत मिसाक वचपाक, आमचें देवस्पण करपाक, तितलेंच ना. भाव भयणीनो, जेन्ना देवान जुआन बातिस्ताक, सान पावलूक, जेजूक, पेद्रूक, मदर टेरेसा, सगळे जे सांत ह्या संवसारान येयल्ले, तांकां कितें काम दिलें? देवाचें उतर परगट करपाक. आमी चड जाणां देवाचें उतर जाणून नको, आमी केन्नाच वाचोंक ना. पूण जें आमी आयकता सद्दां तें आमी पाळपाक, दिसपट्या जिवीन आमी सारपाक तें आमच्यान करूंक जाता. आनी जेन्ना आमी तें देवाचें उतर कोत्ता, जो लोक आमकां इतलीं वर्सां पळयता आनी पळयता की आमचें जिवीत बदलना, जें आमचीं उतरां आमी उलयता तें बदलना, आमच्यो कन्यो बदलल्या, आमी आतां मोगान चलता आनी आमी दुसऱ्या कडेन एके भाशेन पासियेंसान आमी तांकां त्रात कोत्ता. तेन्नाच लोक पळयतलो की खरेंच जेजू आमचे भितर हा. आमकां चड आमचीं उतरां उलोवपाची गरज ना. आमी केन्नाय आमचीं उतरां चड जाता, आमी शर्मावन दिवपाक चड पावता, पूण आमच्यो कन्यो दुसरेच भाशेन जातात. आयज जेन्ना आमी हें देवाचें उतर आयकता, आमच्यो कन्यांनी आमी आमची देवाचें उतर आमी परगट करुया. हो जो मोग आमचे भितर देवान व्हांवून दिला, आमी तें उतर पाळलां आनी खरेंच आमी तें उतरां वरवीं आमच्या जिवितान जैतिवण आमी जाल्या. तें जैतिपण आमी दुसऱ्यांक दाखोवपाक आमच्या कन्यांनी आयज आमी एके भाशेन वावरुया आनी हें देवाचें उतर परगट करपाक आमी हें कॉमेस करुया. ह्या नव्या वर्सांत तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक आयज बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक, तुमकां तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस.